दोर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपूंज पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांच्या आंगोसरां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोंडकुणींत घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोंडकुणीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा प्रमाणे ताणें तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे भाय लांकडां कोंड्यांनी घालून घोट केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणे करताले आनी गायने करून देवाक वाकाणटाले त्या दुसऱ्या कैद्यांनी आयकले. अवचीत एक व्हड दोन काम जाली आनी बोंडकोण बुनयादी सयत आल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांचो सांकळी पडल्यो. जागो जावन बोंडकुणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जालीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्यान ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका आनी सगळे हांगाच आसा. राखणदारांनी दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका हो थारोन मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें तांकां सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगळ्यांक सोम्याचें उतर ताणें पुरगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चोवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हेलें आनी जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरून आपणाक फाव जालें देखून सगळ्या आपल्या कुटुंबा बाराबर खुशाली केली. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी सोगटा परस बरतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाकाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्लें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका दिरान भरलोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडूं नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. सर्वेस्पराक जोय. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोण म्हजो मोग करतात ती म्हजी उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतोल्यांव आनी ताचे सोवें
ठिकाण करतलो. म्हजो मोग करिनात ती म्हजी उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचें मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवीं बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमचे मनांत हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांवूय तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ वो बेजूड जावं न्हय. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केलेलो जाल्यार हांव बापाशी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसल्यात, कित्याक बाप म्हजे वोन व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सोम्या जेजूचेर बावाट दवर. कोणेच हात दवरून वो मागणें करून पेकोवणी बेश्टीच मेळना, पूण बावाटाच्या कोरण्या उदेशी विजमितां पेकोवणी फावो जाता. पयल्या वाचपांत बोनकोणीचो राखणदार पावलूक आनी सिलिसाक आपल्याक आनी कुटुंबाक तारण मेळूंक कितें करचें तें विचारता. पावलू पोरगोडटा, जिवंत जेजूचेर बावाट दवर, बऱ्यो कोन्यो कर. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो अशें रोमकार 10:17 वळींत सांगता. देवाक ओळखूंक सोत मानूंक बावाट जाय, देखून दोर क्रिस्ती मनशांक बावाट आसप गरजेचें. बावाटान जियेतल्या मनशांनी देवाची नोवलां विजमितां पळयलीं आनी अणभवलीं. कानानाचे बायलेक जेजून म्हणलें, व्हड तुजो बावाट, तुका जाय तशें जावं. शोधपोतीक म्हणलें, येदो व्हडलो बावाट म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. जेजू आमकां म्हणटा, सांसवाच्यो कोणयो येद्यो तुमकां बावाट आसत जाल्यार तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. तो देवाची उतर वाचून आयकून आनी काळजांत थावन बऱ्यो कोरण्यो करून बावाट वाडोवंक आमी देवाक मानवलेलीं जावया. मागणें, म्हज्या उण्या हालत्या दोलत्या बावार्तां तुजें बळ आनी धीर मेळूंक आमचेशी तूं राव जेजू.